नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आयज मेरेन सगळ्यो जबाबदाऱ्यो प्रामाणीकपणान निभयल्या। पक्ष आपणाक मंत्रीपद दिवपाक सोदता आसत जाल्यार आपूण तयार आसा, सभापती तवडकार उलयलो। कामगार कायद्यान जातली दुरुस्ती, विधानसभा अधिवेशनात जातली चर्चा। मंत्री बाबूश मोन्सेरातेची माहिती। खाजगी कंपन्यांच्या दंडाची रक्कम वाडयतले, गोमंतक टीव्हीचे वृत्ताचो इम्पॅक्ट। स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय, उरिल्ले काम पावसान मर्यादित वेळेत काम पुराय करप ना शक्य, सांगता पणजेचो आमदार बाबूश। स्मार्ट सिटीच्या कामाची केली पळोवणी। म्हापशा वैयक्तीक रागांतल्यान चौगांनी दोगांक केली मारपेट, एकल्याची भलायकी गंभीर, गुन्यांव नोंद, फुडलो तपास सुरू। गोयच्या दोनूय जाग्यांचेर इंडिया आघाडीकूच मेळटले जैत। काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन उक्तायलो विश्वास। निकाला उपरांतूय इंडिया आघाडी उरतली कायम। एसटीपी प्लांटाच्या गाणयारे उदक सांतिनेज क्रिकाच्या नितळसाणे खातीर मोडल्यात कोट्यांनी रुपया, तरीकूय नालो प्रदूषितूच। आता खबरो विस्तारांत। आयज मेरेन पक्षान ज्यो जबाबदारी दिल्यो त्यो प्रामाणीकपणान निभयल्या। जर म्हज्या कार्यपद्दतीचो पक्षाक फायदो जातलो आनी पक्ष आपणाक मंत्रीपद दिवपाक सोदता जाल्यार ते घेवपाक आपूण तयार आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकार उलयलो। आतापर्यंत जे आसा न्ही पार्टीन जी म्हाका जबाबदारी दिली ती जबाबदारी करत हांव आयिल्लो आसा। आज पयर सुद्दां जे आसा न्ही सावथ गोवा एमपीच्या सिटा खातीर म्हजें नांव खूब पयर तेव्हाचे हांव म्हजें जस्टिफिकेशन दिले नंतर हांव मातशें माघार घेतली, म्हणजे जबाबदारी ते दिवपाक सोदता। आतां हाजे पयलीं आसा मंत्री म्हणून म्हाका जबाबदारी दिली, आज ह्या टर्माक म्हजें सभापती दिल्ली जबाबदारी अत्यंत प्रामाणिकपणे करप। हाज्या फुडें ज्यो ज्यो जबाबदारी पार्टी दितली ती जबाबदारी आसा हांव तितल्याच पार्टीक जर अशें म्हज्या हाजो म्हणजे स्वभावाचो कामाचो जर फायदो गोंयच्या जनते खातीर करून दिवपा खातीर जर ही जबाबदारी तूं पेट अशें सांग जर जायत जाल्यार पार्टीन सांगता ती जबाबदारी म्हाका खंयच्याच वादांक पडपाचें ना, हांव आनी कोणाचें क्रिटिसायज करपाचें म्हाका ना। पूण वाद मिटला सर तुमचो आतां सध्या तुमच्या भितर आनी गावडे भितर वाद मिटला? वाद मिटपाचो विशय ना। हांवें सांगलें तुमकां की एखादी मूय जर आपल्या पांयाचेर जर पांय दिले आसत जाल्यार ती चाव घेताच। आनी हांव तर म्हणून सांगलें राजकारणाक आसलें मनीस, म्हाका राजकारणांत रावपाक जाय ना, असो संत कसो जर हांव जर रावलो आसत जाल्यार अशा प्रकारचे लोक आसपय न्ही ते आमकां लाथ मारून आमकां भायर उडयतले। म्हणून जर राजकारणाक जर रावतले जाल्यार जो कोण चाव आमकां हें करपाक प्रयत्न करता आसले जर मूय जर चाव मारता जाल्यार हांवें थोडेशें प्रोएक्ट जालें जाल्यार खंय कितें घडटा स्वताच्या प्रोटेक्शना खातीर ताका कांय हें ना। विधानसभा अधिवेशनात कामगार कायद्यान दुरुस्ती करतले म्हूण मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले। कांय दिसा पयलीं गोंयचे फार्मा कंपन्यांनी गोंयांतल्या प्लांटा खातीर गोंया भायर नोकर भरती मुलाखती आयोजीत केल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो। गोमंतक टीव्हीन ज्यो बाबी सरकाराच्या नदरेक हाडिल्ल्यो ताची दखल सरकारान घेतल्या। पळोवया हो रिपोर्ट। कांय दीस आदीं गोंयांतल्या 3 फार्मा कंपन्यांनी गोंया भायर नोकर भरती मुलाखती आयोजीत केल्ल्यान बोवाळ जाल्लो। विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरिल्ले। निमणे हातून सरकार मदीं पडल्या आनी फार्मा कंपन्यांनी वादग्रस्त नोकर भरती मुलाखती रद्द केल्ल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्याक दिल्ले। हे सगळे कॉन्ट्रोवर्सीत गोमंतक टीव्हीन एक बाब उजवाडाक हाडिल्ली, ती म्हळ्यार जर गोंयचे खाजगी कंपन्यांनी नोकर भरतीचे नेम मोडले जाल्यार तांकां फकत 500 रुपया इतलोच नगण्य दंड कामगार कायद्यात आसा। जर खंयची कंपनी जो एक्ट फॉलो करना आनी अशें डायरेक्टली जर हें केलो जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन पेनलायज देम। पयलीं केला अशें पेनल्टी बी मारली म्हाका खबर ना, कांय आयडिया ना, पूण यू नो वॉट इज द पेनल्टी? 500 रुपया, फक्त 500 रुपया, फक्त 500 रुपया। फर्स्ट टायम जर ताणें ऑफेन्स केलो 500 रुपया पेनल्टी आसा, सेकंड टायम जर केलो जाल्यार 1000 रुपीज। सो म्हणजे हांगा आरटीओ सुद्दां फायन मारता लोकांक ती हेच्या पेक्षा चड आसा। एक्झॅक्टली ह्यो अक्षरशः फकाणां सामकी।
सो हें कोणाक सेव करपा खातीर दवरला आनी ती पेनल्टी म्हणल्यार कित्याक खातीर नांवाक दवरल्या ती खबर ना म्हाका. सो सरकारान ही पेनल्टी वाडोवपाक जाय, स्ट्रिक्ट कितें तरी हें आसपाक जाय, तेन्नाच ह्यो कंपनीज ह्यो कायदो फॉलो करताले, खंय तरी भंय उरतलो. गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या ह्या मुद्द्याची सरकारान दखल घेतल्या. कामगार कायद्यात दुरुस्ती करतले. फकत 500 रुपया इतलो नगण्य दंड आसा तो वाडयतले म्हूण कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान म्हायती दिल्या. केलेले निघून जाले पहिले ती फायन आसली 500 रुपया. सो वी आर गोइंग टू एनहेन्स दॅट फायन. वी विल कम अप विथ एन अमेंडमेंट टू दॅट गोवा लेबर एक्ट. सो इन दीस सेशन वी विल गेट इट. बट एक्सचेंज कडेन डेटा सारको ना. एक्सचेंज कडेन डेटा आसूंक जाय. पयलो सो त्या डेटा आसूंक जाय तें कडेन कोणा कडेन कंपनीन कोणाक कामाक घेतलेलें आहा. 15 सपोज गोंयकार म्हटल्यार 15 years डोमिसायल आसूंक जाय. एडवर्टायजमेंट पयले सुद्दां तेणी आमच्या पेपरार घालूंक जाय. दे शूड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दॅट बाबा दीज आर द वेकन्सीज. सी देर आर मेनी चेंजेस वॉट वी प्लॅन टू डू एज फार एज दिस. See, most probably I'll be coming on 6th to my office. At that time I will get a commissioner and he will basically explain to you what are the changes we will. सर 500 फायन हाती वाडून कितली जावंक शकता? ते बरे वाडोवंक जाय सामके हे कशें जाता ते? No, it should be a this thing, deterrent to others not to do such or something else should come other than the fine as far as the company is concerned. सर स्मार्ट ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटीचेर 90% काम पुराय जाल्लें आसा, पूण उरिल्लें काम दिल्ले वेळ मर्यादेन पुराय जावप शक्य ना. देखून स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन चुकिल्ल्यान जमा. पेवर्स आनी हेर बारीक सारीक कामां पावसान करतले म्हूण आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन लागीं पाविल्ल्यान पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान बिरेस्तारा स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली. बाबुशाच्या कोतान स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाला खंय, उरिल्लें काम पावसात करतले म्हणून बाबुशान सांगले. हाचो अर्थ स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन चुकिल्ल्यात जमा. 18 जून रस्त्याचे काम हातीत घेवंक नाशिल्ल्यान ह्याय पावसाळ्यात 18 जून रस्त्या कुशीच्या दुकानांनी उदक भरतलेच. आता कितें काम उरलेलें आहा, थोडे मॅन होल्स उरलेले आहा. So it may just take another 4-5 days basically to complete it. But the speed and the work is been going on. So we are basically satisfied in the way how the work has been going. Most of the work basically will be completed by 31st. There is another 1 day is left. Most of it will be completed. Now rest is what pavements and all that can be done during the monsoon season. What we were afraid of, because in the monsoon that waterlogging and may take. Now as far as the 18 June road, still when monsoon comes, waterlogging will take place still because that road we have not touched, because that road will be done only after the monsoon, because that is the main basically drainage which has got to which is coming from Kunekar Nagar till right. It should go near the petrol pump, the police station. स्मार्ट सिटीचे काम दर्जेदारूच जावपाक जाय आनी ते जाले ना जाल्यार तांकां ते काम परते करचे पडटले म्हणून बाबुशान सांगले. वर्क स्पेसिफिकेशन कितें केलेलें आहा त्या प्रमाणे क्वॉलिटी ऑफ वर्क जातलें एंड दे मस्ट बी अ स्कोप फॉर देम. इफ द क्वॉलिटी मीन्स क्वॉलिटी मेंटेन करूंक ना देन दे विल हॅव टू रिडू इट. सो दॅट विल गिव देम दिस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापशा गणेशपुरी 4 जाणांनी मेळून दोगांक मारपीट करपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान मारपीट केल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात हेमंत देवडी पिराय 30 आनी संदेश साळकार पिराय 28 ह्या दोगांक खंय बरेच शेपलायले. आयज तांचेर जाल्यार फाल्यां आनी कोणाचेर मारपीट करतले. देखून मारपीट करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मारपीट केल्ल्या गरजांची मागणी आसा. म्हापशा पुलीस फुडलो तपास करतात. विक्टीम हा पळय तेजी भयण लागता. नेमकी कितें इशू कितें इशू तेजो तुज्या कामा आयलो चेडो आसलो एकटो. सो तेका तेणी मुबारक म्हणून तेका मारले एकट्यानी, कितें तरी तापयलें तेका. सो म्हाज्या भाभी कडेन तो येयलो चेडो आनी तो सांगूंक लागलो की आपल्याक अशें केलां. सो भाभी म्हाजी विचारपाक गेली तेका कित्याक म्हणून अशें केलें. सो म्हाज्या भावाक तो गायो सांगूंक लागलो. सो ते येवन म्हाज्या भावाक सांगलें रिटर्न की हांव तुका अशें म्हणटालो. सो तेणीन तो रातचो मागीर हांगा येयल्लो कंप्लेंट दिवपाक तेंची की आपल्याक धमकी दिता म्हणून. सो ते धमकी दिता म्हणून तेका घातलो 1 दिसा खातीर जेलीन. म्हाज्या चेड्याक एकट्यान खूब मारला रोडान घेवन. तेची कांय चूक नासलेली. पयले दिसा तेणी तेज्या कामा वयल्या भुरग्याक मारलो न्हू.
म्हणून माझी ते सुनेन सांगलें तेणी वचून कितें म्हणून भाभी आपल्याक तेणी मारल्या म्हणून. माझी सून प्रेग्नेंट आसा ती गेली ताका विचारूंक तूं बाबा कित्याक मारलो ताका काय म्हणून. तर तो व्हडले गाळी सोंपपाक लागलो. तर म्हाजो चेडो येवन हांगा कंप्लेंट दिवपाक गेलो. तो पियाक तेणी दिलो पळय तो म्हाका गाळी सवता म्हणून. तो पियाक फोन दिलो. ते पियाकूय बी तो गाळी सवंक लागलो. गाळी सवता म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें ताका धरून हाडून भितर घातलो. हेणे कितें केलो काल ताका राती सोडला तेंच्यांनी पुलिसांनी. आनी काल कसो सोडल्या बरोबर रातच्या 2 म्हाज्या चेड्याक तेणी वाटेर धरून रॉड घेवन मारला. ते तकलेक मारला पळय तेचे सगळे ब्रेन आहे ना सगळे ब्रेनांसून रगत तेचे भितर वचूंक लागला. आनी डॉक्टर म्हणटा तो आतां कोमान बी वचूंक शकता म्हणून. आनी ते ब्रेनाचे तकलेतली हाडां सुद्दां मोडल्या. दोतोर म्हणटा एक हाड खंय बारीक ते उडयला काडून आनी एक हाड तेच्या पोटान दवरला. आनी तेका आतां संक वचून तो न्हू परत तेचे CT स्कॅन करतले. तितून तेका बरें आहा तर बरें आहा नाल्यार परत आनी एक ऑपरेशन करून ते हाड तेच्या तकलेक बसयतले. म्हटल्यार म्हाज्या हिसपान अशें आसा की म्हाज्या चेड्याची कांय चूक नासलेली. बेजा चूक केल्या तेंच्यांनी धरून ताका मारला कित्या खातीर आनी आमकां कोण हेचो न्याय दितलो. लोकसभा वेंचणुकीच्या निकालाचे फाटभुंयेर काँग्रेसीन म्हत्वाची बसका घेतली. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन घेतिल्ले हे बसकेक रमाकांत खलप, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उपस्थित आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुकीचो नियाळ आनी पक्षाच्या संघटने संदर्भात ह्या बसकेन चर्चा जाली. लोकसभेचे 2 जागे इंडिया आघाडीकूच मेळटले असो विश्वास माणिकरावान उक्तायलो. 4 जूनाक चित्र स्पश्ट जातले अशेंय माणिकरावान सांगले. लोकसभेच्या गोव्यामधल्या सुद्धा 2 जागेच्या निवडणुका आणि निवडणुकीमध्ये मी या ठिकाणी राहू शकलो नव्हतो 2 दिवस. शेवटच्या पिरियडमध्ये राहता येत नाही. आणि त्यानंतर तिथे नेमकं कसं मतदान झालं काय झालं प्रमुखांशी सर्वांसोबत चर्चा करण्याच्या उद्देशानं आज मी गोव्यामध्ये आलो आणि सर्वांशी सकाळपासून सर्वांशी चर्चा केली की नेमकं काय परिस्थिती आहे आणि पुढे संघटनात्मक दृष्टिकोनातून सुद्धा काय आपल्याला पावलं उचलायला पाहिजे त्याही संदर्भात चर्चा झाली. एकूणच चांगली चर्चा झाली. बराच वेळेपर्यंत आम्ही चर्चा करत होतो. परत आता 4 वाजता आज एक महत्त्वाचा जो कार्यक्रम आहे जो उद्देश की गोव्याच्या संदर्भामध्ये जे या ठिकाणी गोव्याची निर्मिती झाली त्याही दृष्टिकोनातून जो कार्यक्रम आयोजन केला होता म्हणजे लिमिटेड मर्यादित कार्यक्रम आहे. असं काही फार मोठा कार्यक्रम घेतलेला नाही. परंतु त्याला मी 4 वाजता उपस्थित राहणार. स्थानिक सर्व नेते त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात. काँग्रेसच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलं. आता याच्यानंतर आमच्याकडे जे काही रिपोर्टिंग कोणी काम एखाद्याने केले नसेल तर ते अद्यापपर्यंत काही आलं नाही. त्याची माहिती मिळेलच. पण एकूणच कुठल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये कशा पद्धतीनं काम झालं कशा पद्धतीनं मतदान झालं याच्याबद्दलचा सर्वसाधारण एक चर्चा आढावा त्या संदर्भात घेतलेला आहे. 100% दोन्ही काँग्रेसच्या सीटा लागतील अशा प्रकारचा विश्वास स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी दिलेला आहे. आम्हाला खात्री आहे ज्या पद्धतीनं BJPचा जे अलीकडे आपण पंतप्रधान मोदींचे सुद्धा स्टेटमेंट आपण ऐकतो त्या स्टेटमेंटमधून त्यांच्या पायाखालची वाळू त्याचं स्पष्ट झालेलं. देशामध्ये सुद्धा त्यांनी जे स्टेटमेंट केली ते स्टेटमेंट पाहिल्यावर पंतप्रधानांच्या तोंडामध्ये अशा प्रकारची स्टेटमेंट त्यावरून किती घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. जी 400 जागा म्हणून ते म्हणत होते परंतु या ठिकाणी 400 जागा तर सोडाच पण बहुमतसुद्धा त्यांना मिळणार नाही अशा प्रकारची स्थिती आज संपूर्ण देशामध्ये निर्माण झालेली आहे. पणजेचो सांतिनेज क्रीक आनी प्रदूषण हे समीकरणूच जावन रावला. हो क्रीक निवळ करपा खातीर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. मात कितेंय केल्यार हो क्रीक निवळूच जायना. हाचे फाटलें कारण सोदून काडलें जाल्यार पणजेच्या STP प्लांटाचें नांव सामकार आयलें. हो क्रीक दूशीत जावपाक STP प्लांटूय कारणीभूत आसा. पळयात खासा रिपोर्ट. STP प्लांटांतल्यान संडासाचें उदक ह्या क्रिकांत सोडटात असो आरोप जायते जाण करताले. पूण एका वेळार पणजेचो मेयर सारख्या जबाबदार पदाचेर आशिल्ल्या व्यक्तीन पयलेच फावट ह्या आरोपाची पुष्टी केल्या. गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना आदलो महापौर उदय मडकयकार हांणी टोकार आशिल्लो हो STP प्लांट संडासाची घाण मोठ्या प्रमाणाचेर सांतिनेज क्रिकांत सोडटा असो सनसनाटी आरोप केला. जेन्ना तांचो प्लांट ओव्हरलोड जाता तेन्ना ते घाणीचें उदक क्रिकांत सोडून दिता. त्याच खातीर सद्दां सांजे हाचो उग्र वास येता. आपण मेयर आसतना एकदा कलेक्टर कडेन कागाळ करून प्रदूषण नियंत्रण बोर्डा वांगडा ह्या प्लांटाचें इन्स्पेक्शन केल्लें अशें ताणें सांगलें.
कांय लोकय आपली संडासाची घाण ह्या क्रिकांत सोडटात अशें तांणी सांगलें. जे मेरेन STP आपली घाण ह्या क्रिकांत सोडपाचें बंद जावचें नात ते मेरेन हो क्रीक केन्ना निवळ जावचो ना अशें तांणी सांगलें. तिनेच क्रीक हो सगळो लॉंग पेंडींग हो इश्यू हो. आमी पयला प्रत्येक इलेक्शनाक प्रत्येक जाण आपले जे कोण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करताले ते सातनीस क्रिकाचो हो इश्यू मेन्शन करतालेच, पूण हे खंयच केन्ना सॉल्व करपाक जालें ना. आनी मातशे गेल्या वर्सा म्हाका दिसता तालिगांवच्या आमदार आनी पणजेच्या आमदारान खंय तरी फुडाकार घेवन हो क्लीन करपाक स्टार्ट केलो, पूण तो म्हणटा तसो क्लीन जावना. ताका बरें व्हडलें काम आसा तें आनी खर्चीकूय काम तें, म्हणजे तितून तसो एक बजेट, ताका स्पेशल बजेट जाय. पूण स्मार्ट सिटी कडेन इतके पयशे आसल्या कारणान तेंच्यांनी ते फूल फ्लेज खरें म्हणल्यार हातीन घेवंक जाय आसलें. पूण जे कामराबाट एवरी इयर बुडटाले ते खंय तरी गेल्या वर्सा बुडोवंक ना, म्हणजे खंय तरी तो मातशें तरी क्लीन जालें. पूण आमी परत आतां फोटो पळयल्या जे हे 15-20 दिसान की परत तो त्या नालान परत कचरो जाला, हें जाला. मेन हेका कारण जे कितें आसा ही सेवेज डिपार्टमेंट स्वता सेवेज पयलीं थंय सोडटा. एकदां तेंचे ओवरफ्लो जेन्ना ओवरलोड जाता हेंचो ते सोडटा. प्रत्येकानी थंय आपली ती हाडल्या गटरां डायरेक्ट थंय घराची जी आसा ती सगळ्यांनी आपली सेवेज थंय सोडिल्ली आसा. ह्या खातीर ती परत तेंची ती पयलीं सील जावंक जाय. सेवेज डिपार्टमेंटान स्वता जे सोडटा पळय ते पयलीं बंद. कित्याक तुमी तो पळयला तो वास येता पळय तो हे घरां बारीक बारीक घरांचेर सोडटा तेजो वास न्ही हो लार्ज क्वॉन्टिटीन तुका जेन्ना हो ती सेवेचेर सोडटा डिस्चार्ज जाता त्या हेतून नालान तेन्ना तो वास तो इतको उग्र वास येता. हो पयलीं तुमी स्टॉप जावंक जाय. आनी जो पर्यंत हे स्टॉप जायना हो क्रिकाचो इश्यू हो सदांच हो इश्यू तसोच उरतलो. पूण ते म्हणटा आमी सोडत ना म्हणटा. सांगना ते हांव मेयर आसतना हांवें डावन द रोडार हांव ते रेस्टॉरंट आसा DTR म्हणून थंय हांव जेवपाक डावन ते DTR थंय रातचो जेवपाक आशिल्लो. सारको स्मेल आयलो म्हाका. एक 9ची गजाल ती 9-9:30. पूण हांवें कलेक्टराक समतें दुसरें सांगलें हांवें अशें जालां वास म्हणलें येता ते पोतान म्हणलें सामको उग्र वास तो म्हणलें खंय तरी म्हणलें सेवेज डिपार्टमेंट सोडटा. ती म्हणली पोल्युशन बोर्डाक आपया. तिणें व्हडली मिस्टेक केलें. पोल्युशन बोर्डाक सांगलें आनी सेवेज डिपार्टमेंटाकूय सांगलें की आमी इन्स्पेक्शनाक येता. सेवेज डिपार्टमेंटान ते 2 दीस कांयच सोडलें ना. पोल्युशनाचें हें तांकां तो रिपोर्ट तांकां सारको तो क्लीन मेळ्ळो. परत तुमी आतां वचून पळया तुमी सांजचे तुमी बसा थंय वचून तुमी 9-9:30 असो उग्र वास येता. म्हणजे सेवेज डिपार्टमेंट सोडटा ते कशें कबूल जातले हे सांगचेच ना न्ही आमी सोडटा म्हणून. पूण ही खरी गजाल. आनी जो पर्यंत सातनीस क्रिकाचो हो व्हडलो इश्यू आसा हो जो पर्यंत इश्यू हो ते पयलीं स्टॉप जायना ही सेवेज ते डिस्चार्ज करपाक तो पर्यंत हो इश्यू असोच पेंडींग उरतलो. गोमंतक TV खातीर पणजे सावन सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाचे कामा विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा बसका घेवन सगळ्या निर्देशांक पाळो दिल्या उपरांतूच कामाक सुरवात करतले अशें पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हाणें पर्वरी मंत्रालयान घेतिल्ले बसकेन सांगलें. ताका लागून पर्वरकारांनी काचाबूल जावचें न्हय अशें आवाहन खंवटेन केलां. बिरेस्तारा पर्वरी मंत्रालयात जाल्ले बसकेत पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाचे कामा विशीं म्हायती दिली. गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं लोक जायते प्रस्न विचारतात. पुलाचें काम केन्ना सुरू जातले, पर्यायी मार्ग खंयच्यान आसतलो अशे साबार प्रस्न लोकांक पडल्यात. उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन सगळ्या निर्देशांक पाळयो दिल्या उपरांतूच गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाक सुरवात करतले अशें आमदार रोहन खंवटे हांणी सांगलें. मीटिंग घेतल्या हायवे ऑथॉरिटीजा कडेन आनी द कॉन्ट्रॅक्टर एंड कन्सल्टंट, बट आय बिलीव द कन्सल्टंट नीड्स टू अंडरस्टँड along with the contractor the feasibility study कित्याक एक वरान कितल्यो गाडयो ऑफ पीक आनी पीक आवर्स वता ताजेर ताका कळपाक जाय की मोमेंटम तसो जावंक जाय. वी आर इन द मोड ऑफ स्टार्टिंग ऑल्टरनेट रोड्स जे सायडीक न्यू रोड्स तयार करपाक घेतल्या ऑलरेडी आनी ते तयार जाले जाल्यार खूब तरेची ट्रॅफिक गर्दी स्ट्रीमलायन जातली. पूण हे सगळे मुख्यमंत्री जेन्ना रिव्यू घेतलो ताज्या मागीर नेसेसरी डायरेक्शन्स कंप्लाय जातले तेन्नाच हायवेची कामां चालू जातली. सो ह्या माध्यमांतल्यान रेजिडेंट्स ऑफ पर्वरी शूड नॉट वरी की एन्झायटी मोड की कामां सुरू जाली काय म्हणून. आनी हे आमी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केला की सगळे डायरेक्शन्स कंप्लीट जाले, कोऑर्डिनेशन जाले जाल्यार पंचायतीचे व्ह्यूजूय घेवन स्पेशली सुपर पंचायती लागतात त्यो तांचे व्ह्यू पॉयंट्स घेवन कंप्लीट करचे सो दॅट देर इज मिनिमल डिस्टर्बन्स वेन द इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट. सो तांच्या कमिटमेंटा प्रमाणे सिवरेजीन ऑलरेडी सांगलां ते बिली बोरकर रोड आमी घेतिल्लो तांणी 31 मे कमिटमेंट दिल्लें ते फाल्यां पर्यंत सगळो रस्तो रिस्टोर जातलो. सो आय थिंक वॉट एवर द सिवरेज डिपार्टमेंट हॅड गिवन एज अ कमिटमेंट बाय दॅट दे हॅव क्लोज दीस थिंग्स
आमकां दोन्ही वाटेन आसा. एक वाटेन पेंडींग कामां जी उरल्या आनी ती पेंडींग कामां करतले कंप्लीट जाल्यार ते आमी फ्लायओव्हर सुरू जावच्या पयलीं ही पेंडींग कामां और नवी कामां which are already taken up, whether it's underground cabling or other pipelines which needed to be connected, हे आमकां पयलीं करून काडचें पडटलें. So we will maybe have to take some special commissions to ensure that before the flyover work starts, we are able to complete all the necessary infrastructure works on the ancillary roads, म्हणजे सायडीच्या रस्त्यांचेर जी कामां उरल्या ती प्रॉपरली प्लॅन करून करचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर विनायक सामंत. वाळपयच्या विळूस वाठारांत रवनाथाच्या देवळा कडेन आशिल्ल्या पाशाणांक आमी कोणाकूच हात लावपाक दिवचे नात म्हूण वेळसावच्या थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. कांय दिसा पयलीं देवळा कडेन येवन अनवळख्यांनी मुर्त्याची पळोवणी करून मुर्त्यो व्हरतले म्हूण सांगिल्लें. ह्या संदर्भांत गांवकारांनी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें. मुर्त्यांचें जतन आनी संवर्धन करपा खातीर यत्न करतले अशें वेळसावच्या थळाव्यांचें म्हणणें. हे एक स्थळ आहा वेळूस गांव आनी हें सत्तरींतलें स्थळ आहा. त्या प्रमाणे ह्या गांवांत पयलीं खंयचे खंयचे समाज येवन गेले ते आमकां कांय खबर ना, पण आतां काही पुरातन वस्तू आहा पळय त्यो आमी तेजे उद्धार करचे खातीर आनी तेजो कांय तरी नांवलौकीक घडोवन हाडपा खातीर तेजे प्रमाणे प्रयत्न करतले. गांवचे सगळे मंडळ आनी सगळ्यांक विश्वासान घेवन तेन्ना आमकां सरकारानूय हेल्प करपाची, जशें आमचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा किंवा मामलेदार कलेक्टर डिपार्टमेंट आसा पळय तेंच्यांनी आमकां हेल्प करची. आनी हो जो आमचो पळय हेजे मुर्त्याचो पळय ह्या बद्दल आमी अभ्यासय करूना आनी आमकां पुर्वजांक तितलीशी खबर ना, तरी पळय हांगा जे आसा पळय हे कसली देवस्थान केळबायची मुर्ती आसा आनी गजांत लक्ष्मीची मूर्ती आसा, गणपतीची मूर्ती आसा, बोडेश्वराची मूर्ती आहा. ह्या पळय आहा तांकां एक आमी एक प्रोटेक्ट करून तांकां एक सावळी करतले आनी तेंचे कडेन बरें एक पेट बांदतले अशें आमचो विचार आहा ग्रामस्था जातले. कोण तरी हांगासर येवन गेलो आनी ती पाशाणां पळोवन बघून गेलो आनी आमकां थंय पुजाऱ्याक म्हणून फोन केलो. तेच्या नंतर आमी येवन तांकां दखल जाली की कित्याक खातीर गेली तर ते जाण तुमची ती अशीच पडला मरे आमी व्हरतले. आमी ती व्हरोंक दिवचे ना म्हणून ते आमच्या भुरग्यांनी सांगलें ताका. एका भुरग्यान आमच्या म्हाज्या चेड्यान म्हादेव गांवकार तेणी सांगलें की ती मुर्ती तुमी व्हरनाका, तुमकां व्हरोंक दिवचे ना. आमचो तेजेर प्रोसेस चालू आहा. मागीर चौगांची आमची जी गांवकर मंडळी आहा तांचो विचार चलता की तेजो उद्धार करचे खातीर. पूण तो विचार करून जाल्यार आपल्यान आमी तें करतले. पूण व्हरोंक कोणाक दिवचे ना हेज्या खातीर आमी कलेक्टर ऑफिसान वचून निवेदन दिलां. म्हणजे तुमकां आतां भंय जालो की कोणी व्हरात अशें? व्हरात म्हणून भंय जालो कित्याक आमच्या हेज्या पयलीं जे पुरातन वस्तू आसलेल्यो त्यो हांगासरल्यो खूब पाशाणां गेल्या आनी तेज्या खातीर आतां हें तशें जावंक जायना असो आमचो प्रयत्न आसा म्हणून आमी कलेक्टर साहेबाक लेटर. गर्मेन बेजारिल्ल्या गोंयकारां खातीर आतां खोशयेची खबर. मॉन्सून केरळांत दाखल जाला. 7 तारखे मेरेन मॉन्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. रेमल चक्रीवादळाचो मॉन्सूनाचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. तशेंच मॉन्सूनाच्या फुडल्या प्रवासा खातीर हवामान पोशक आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.